गोंयांतल्या राजकीय वावराक नेट आयला। काँग्रेस पक्षान मांद्रे मतदारसंघात आपली संघटना घटमूट करपाचो फुडाकार घेतला। मांद्रे काँग्रेस ब्लॉक समितीच्या बसके वेळार आदलो जिल्हा परिषदेचो वांगडी आनी आदलो उपसरपंच रंगनाथ कळशावकारान काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आमदार कार्लोस फेरेरा आनी पक्षाचे पदाधिकारी तशेंच काँग्रेस कार्यकर्ते व्हड संख्येन ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले। आमचे नायकसाहेबांकडून हल्ले प्रमाणे दितात आणि आमकां गोंयकारांक गोंयचे भायले घेवन उडयले आणि तुम्ही येतले आमचे व्यवसाय वाडतले आणि आमचे लोक धंदाच वाडून उडयतले आणि हे करताना बीजेपी सरकारांना जाय आणि 6 महिने उरले या सरकाराचे। बीजेपी सरकारान हे सगळे व्यवसाय गोंयच्या भायल्यांक दिल्ले आसा। सो आमचे सगळे पारंपरीक जे व्यवसाय आशिल्ले ते गेल्या। वेगळे तरेच्या टॅक्सीचो इश्यू करून आमचे जे टॅक्सीचे पॉट भरताले त्या टॅक्सी वाल्यांचे वेगळे प्रश्न काडले। शेक चलयताले त्या शेक वाल्यांचे वेगळे प्रश्न काडलेले आसा। सो हे सगळे व्यवसाय भायल्यान गेले कारणान आनी व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा। आम्ही लोकांक उलो मारला ज्यांका बीजेपी रोवपाक जाय त्यांनी सगळ्यांनी काँग्रेस पक्षा बरोबर येवचें, त्यांनी काँग्रेस पक्षान पयशी करचो आणि त्या प्रमाणे खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी आमकां सपोर्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा आणि कितलेशेच बरे बरे लिडर काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक तुम्ही पळयलां आसतलें सुरू केल्ली आसा। पयलीं पक्ष घट करप, ऑपोजिशन घट करप आनी सरकाराक ह्या घरात हाडप हो पयलो उद्देश आसा। आमी पळयतात आमदाराक निवडून दिल्लो त्या आमदारान मांद्रेच्या कशी करून मांद्रेकारांच्या मुखार प्रश्न निर्माण केल्ले आसात ते प्रश्न आमकां 6 महिन्यां नंतर सुटावे करपाची गरज पडली। बरें दिसता अशी म्हाका की आयज म्हाका एका व्हडल्या पक्षान एक प्रवेश मेळटा आणि माझी जिम्मेदारी वाडल्या। म्हाका म्हाजी आतां आणखी पार्टी म्हणून काम करपाची म्हाका संधी मेळ्ळ्या आणि अवश्य ते संधीचो फायदो घेवन ह्या आमच्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वयतलो आणि आता हेतूय इंटू 5 करून आमकां वचपाची इच्छा आसा, जेणे करून आमी आतां जे कितें करता ते इतले नासतना आमकां दुसऱ्या फावटी व्हडलो वॉल करचो पडटलो आणि तो व्हडलो वॉल करपाचें आमी कार्य करून दाखयतले आणि तेचे उपरांत तुमकांय कळोन अशें सांगून त्या कार्या बरोबर आमी फुडें वयतले। काँग्रेस पक्षान केलो तेन्ना लोकांक नोकरी मेळटाले इंडस्ट्रियल इस्टेटान, एक्सपिरियन्स घेताले, वयताले दुसरे कंपनीन दुसरे जॉब मेळटाले। तूं केन्ना आयकला 20 वर्सां फाटीं सरकारान नोकरीक लोक लायनी रावता म्हणून? कोणाक नाकाशिल्लें। कित्याक प्रायवेटान आसलो तेन्ना तुका बरे पगार मेळटाले, लोक खूश आशिल्ले। सगळे भायले येतात बंगलो विला आनी दुपळे 14 कोटी 50 कोटी आसले। हे आमकां तुमकां न्ही, आमगे जमीन वतात आमी आमगे जमीन चेंज करतात, कन्वर्ट करतात आनी आमची गोंय कवर करतात। तुम्ही पळयलें आसतले की थोडे दीस फाटीं पुणे एक्सप्रेस हायवे म्हणून आशिल्लो, फाटल्यान थोडे दीस फाटीं इनॉग्रेशन केलो। एक पावसानी तो टनल पडलो आनी व्हांवन गेलो।